रिएक्शन कितें प्रेजेंट सो बजटाची रिएक्शन सांगपा म्हळ्यार पयलीं सद्या 72.1% ऑफ द थिंग्स दॅट वर अलॉटेड फॉर द लास्ट फायनान्शियल बजट ही जालें नाय. म्हणजे 72% वस्तू जालें नाय. कळ्ळें. सो दॅट इज द रेशियो. आनी आतां फुडलो बजट दिला तो फकत मिनिस्ट्रीजाक हो इतलो पयसो हो तितलो पयसो इतलेंच. सो हें विकसीत गोंय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें सगळें फकत मरे पेपराचो हार फकत पेपराची उतरां आनी उतरांचो फोदोरो हेजे मरे इन रियलिटी कांयच ना. विकसीत गोंय ना, विकसीत गोंयकार ना, स्वयंपूर्ण कांयच ना. आनी हें आमचें इतलें आतां जी आउट ऑफ 100 म्हाका हे पाट 72% जालें ना ते पाट मोर दॅन 85% हें काम जालें. दिस इज द होल प्रॉब्लम हियर. देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन ईच डिपार्टमेंट्स की आज बजट डिले म्हणून जायना. तेज डिलिव्हरन्स जी आहा तें जायना. आनी कित्याक जायना? बिकॉज द चीफ मिनिस्टर डज नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंटा कडेन वर्क ऑर्डरूच जायना काबार करून. डिपार्टमेंटान काबार जाता म्हळ्यार रोखडें कितें म्हटलें वी आर गॉन फॉर इलेक्शन कोड म्हटलें. इलेक्शन जाता म्हळ्यार एप्रील जाता. सो नथींग वील हॅपन. आज मरे अकाउंटेबिलिटी गरजेची आनी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप. द होल प्रॉब्लम विथ दीस बजट इज द बजट इज जस्ट अ ब्लफिंग बजट एंड दीस ब्लफिंग बजट हॅज कंटिन्यूड लास्ट इयर this year and that's the problem. आनी हे आज गोंयकारांक त्रास जायत आसतले कित्याक हेंकडे डिलिव्हरन्स जायना. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डिलिव्हरिंग द बजट. दॅट इज द होल प्रॉब्लम. अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डिलिव्हरिंग द बजट घाल फायन घाल आनी पुट अप अ प्रोसेस इन प्लेस दॅट इफ यू आर नॉट एबल टू युटिलायज दिस बजट दिस इज गोइंग टू बी द पेनल्टी. दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड आय थिंक फॉर दिस गव्हर्मेंट. तुमकां कितें जावंक जाय तुमकां कितें दिसता की तुमचें कितें जावंक जाय म्हाका जाय आसलें 4% एड्युकेशनाचे पयशे वाडयले. 4% तें जाय आसलें आनी एक 0 घालून 40% वाडोवपाक जाय आशिल्लें. नॉट 4%, 40% जावपाक जाय. हेल्थाचे जे पयशे उणी केले तेमी हिंगा थिंगा ते डबल जावपाक जाय आशिल्ले. इलेक्ट्रिसिटीचे ते वाडयले. वॉटराचे वाडोवपाक जाय आशिल्ले. सो ऑल दीस अमाउंट वॉट वॉज देयर शुड हॅव बीन इनक्रीज्ड ऑन हेल्थ एड्युकेशन. हें जायना आनी गेले ते पाटी जायना हे पाटी जायना ते. Whether of last year budget was fulfilled according to you? No, 72.1% of the things that they had promised is not fulfilled, either in process. So it has been shown 72% वस्तू जालें नाई. So 72% वस्तू गेले ते पाट जालें नाई जाल्यार पाटी कितें जातलें? But when we asked CM, he told कि 100% means budget has been fulfilled. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डायलिसीस युनिट येलें तो 100% जालो. इन 100% आहा जाल्यार साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालें. GMC जितले वस्तू मागलेले तो डिमांड जालो ना मरे. NEP इम्प्लिमेंट जालें जालें ना. खूच जालो 100%. टॉयलेट सगल्यो फंक्शनींग इन आंगणवाडी मुगे घरा ऑपोजीट गव्हर्मेंट आंगणवाडी आहा तेचे टॉयलेट पळय मरे कित्याक जालें. दीस इज वॉट आय एम सेइंग 100% विच इज 100%. आर दीज नॉट ऑल इन्क्लुडेड वॉट आय हॅव सेड नॉट पार्ट ऑफ 100%. खंयचे 100% जालें? हो सगळो झोलमाल तो कोण ना. रस्त्यार डांबोर घायलो स्वयंपूर्ण गोंय डांबोर घालप जालें काबार. शो केलो सगळे टॉडी टॅपर एका तेका पयशे मेळटले म्हणून कितें केलें? हो दिसा येयली गाडी थांबयले चकाचक फोटो मारले AI गो पंचायती आय थिंक फोटो मारले चक्क गेली गाडी. आम कांय केलें ना. प्रॉब्लेम जालो. प्रधानमंत्री किसान योजना 6,000 रुपीज दिल्ले याद आहा 2018-19 ते 6,000 मागपा लागले आतां परत. ते क्लियर केलें ना अजून. कसल्यो गोश्टी त्यो प्रधानमंत्री स्कीम ज्यो आहाय त्यो टीक टीक मार्क करीत वयताय आनी मागीर दिताय आनी पयशे मागीर परतून मागताय. कसली गत सरकार.